आयज आमकां जेजू विशीं कळीत जालेलें आसा. जेजू देवाचो पूत. देवान आमकां सगळ्यांक आपल्या सारकी ह्या संवसारांत घडून हाडल्या पुता विशयी, आनी आमी ताकाच वळखना. कित्याक लागून वळखना? जेन्ना आमी आपल्यापणांत रावता तेन्ना आमचे दोळे उक्ते जायना. आमी फकत मर्यादीत म्हणजे थोडेंच पळोवंक लागता, आनी हे परी आमचे मदें काळोख आसता. पूण जेन्ना आमी ताका आजीर जाता तेन्ना आमचे दोळे उजवाडोन येतात आनी भावार्थांत आमी देवाक आनी देवान केलां त्या प्रमाणे सगळें पळोवंक लागता. अशें आमकां पयले वाचपान सांगलां. मोग म्हणजे कितें? मोग म्हणजे आजीरपण. आनी देव सदांच आजीर आसा. आदल्या खोरान मोइजेसाच्या वेळार जेन्ना तो जिरकुटाशी गेलो तेन्ना ताणें विचारलें, तूं कोण? हांव आसा, तो आसा. आसा म्हणजे तो सदांच आजीर. आनी मोग म्हणजे कितें? सदांच आजीरपण. पूण ह्या मोगान आमी ह्या उजवाडांत येवच्याक हे पातक पळय आमकां आडायता, म्हणजे आपल्यापणांत जेली की ना मागीर आमी नाका पुरो दुसऱ्यांक करूंक लागता, ताका काडून पुऱ्यान वावुरता. आनी अशें जेजूच्या जिवितांत घडलें आनी घडटलें म्हूण आतां हें बाकीच जालेलें आसा. सिमावान तो पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें सायबीण ताचे आवयक म्हणजे जेजूच्या आवयक सांगलें, तुज्याय काळजांत एक तोरसाद वित्तली म्हणून. म्हणजे तिका दूख भोगतली. हें कित्याक लागून घडचें? म्हज्या पुताक, जो देवाचो पूत, जो सगळें मोगान कोत्ता, दुसऱ्या पासून आपलो जीव खर्चिता, आनी हाकाच कित्याक काडून उडयतले? पूण हे भाशेन जेजून आमकां दाखयलां. आमी खूब जाणां आमच्या घराब्यान मोगाक लागून म्हणजे जेजूक लागून, कित्याक जेजू जावन असो मोग देवाचो, ताका लागून खरें मोगाक लागून आमचें जिवीत आमी खूब फाटी दुखान खर्चिता. पूण तेन्ना आमी भिवंक फावना, कित्याक देव आमकां गोठाय दिता. देव जावन आसा आमची गोठाय, आनी ताचे सोबे आमी कोत्ता म्हणून तो आमकां सदांच विस्वासी. आमी पुऱ्यान जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता आमचे कुडीक पुऱ्यान आमी विस्वासी रावना. कालूच हांवें एका म्हणजे सोरोप येतल्या मनशाक अणभवलो. काय बरो ताचो घराबो आनी तोय बरो मनीस, पूण सोऱ्याक लागून ताची चिंतनां, ताची चाल, ताची कोरण्यो उजवाडाच्यो न्हय, काळोखाच्यो. हें ताका दिसता, पूण ताच्यान कांयच करूंक जायना. ताका लागून तो मागण्याक आयलेलो. आनी हांवें मागणें भगवन फ्रांसीसा मागण्या आनी सायबीणाची उणण केलेलें आसा. आनी हे भशेन ताका धीर आनी आदार मेळटा तातूंतली भायर सरच्याक. तो क्रिस्तांव न्हय, तरी पूण भावार्थान तो आयलो आनी भावार्थान हें सगळें घडोवंक शकता. पूण आमी ताका विस्वासी रावंक जाय. कितें तरी आमी करूंक जाय ज्या प्रमाणे आमी ताका सदांच आजीर जाता आनी ताचेर पात येवन आमचें जिवीत सादता. ते भाशेन जावच्याक थॉमस बॅकेट हो इंग्लंडचो एक व्हड मनीस आसलेलो, व्हडल्या गोरब्यांतलो. थिंचर त्या वेळार काळार खूब वाद विवाद चलतालो, कित्याक थिंचरलो राय पळय आसलेलो हेनरी II, ताका आपणाक जाय पळय तशें करूंक जाय आसलेलें. आनी तो इगोर्जमात जी रोमाक विस्वासी रावता तें काडून उडोवंक आपणाक जाय पळय तशें करपाक इगोर्जमातेन तो वावरूंक लागलो. आनी ह्या थॉमस बॅकेटाक थिंचर ताणें कॅन्टरबरीचो आर्च बिशप म्हणून नेमलो. पूण ताणें स्वता पासून आपलो जीव दिलो आनी राजाक ताणें सांगलें हे भाशेन करचें न्हय म्हणून. ताका राग आयलो, ताका बंदकुडींत घातलो आनी ताका मारून उडयलो. जेन्ना तो आल्तारार आसलेलो 4 जाण
सोल्दाद येवन ताका भाल्यांनी विधलो आनी तो मेलो. पूण ताणें भियेनासतना आपलें जिवीत स्वता पासत वारोयलें आनी हे भाशेन तो रोखडोच सांत म्हणून लोक ताका म्हणून पाचारूंक लागलो आनी ताचेशी खूब लोक येवंक लागलो मेल्ल्या उपरांत आनी खूब मिलाग्री ताचे उदेशी जावंक लागली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत वारोयता पातोक आमकां काडून उडयतलें, पूण आमी देवा सोबे विजय आसतले हांव. तर भयणीनो आनी भावनो, ताका आमी एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठयेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी आसा ते ओदीक आमी बाळगून दवरया, ताका आमी आजीर जावया आनी ताच्या एकवटांत आमचें जिवीत सारया. आमी शांतीन, आमी गोठायेन आनी ताचे सोबे रावून सगळे आमी चिंतले हांव, उलयतले हांव आनी कोत्तले हांव. जेजू, ही कृपा तूं आमकां सगळ्या जाणांक दिताय, ती कृपेन रावच्याक तूं आमकां मदत कर. आनी आतां आमचें जिवीतूच सगळें तुका आमी भेटयता. त्या प्रमाणे तूं तें बदलून काड आनी आमकां तुजे गोठायेन भर.